नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. लुकसाण भरपाई सयत प्रलंबीत प्रश्न सोडयात अशा म्हणीत शेतकारांनी आडयली मिनाची येरादारी. जाल्यार ट्रकाची येरादारी आडयिल्ल्यान ट्रक धन्यांनी उक्तायली नाराजी. राया व्हाईट हाऊस हॉला लागसर पेटलो रायचो दोंगर. उजो लागपाची ही चवथी घडणूक. लोक तण नितळ करपाक घालतात उजो, सांगले उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान. हडफड्या उजो लागपाच्या प्रकरणातले मुखेल दुबावीत लुत्रा भावांच्या जमिनी अर्जावेली सुनावणी 13 जानेवारी मेरेन स्थगीत. मजगती मरण आयिल्ल्याच्या फॅमिली मेंबराची न्याया खातीर खटपटी सुरूच. मडगांव पालिकेन सोपो कलेक्शनाचे कंत्राट दिला कोयर एकठांय करपी कंत्राटदाराक. दोनूय कामच एकूच कंत्राटदाराक दिवप हातूंतल्यान पालिकेची कामात घोळ दिसून येता, सांगता सावयो. वेंचणूक आयोगाचे खासदार कॅप्टन विर्यातोक नोटीस. SIR खातीर खासदारा कडेन वेंचणूक आयोगान मागला वळख पुरावो. ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ संवसाराक अंतरले. बुधवारा राती गंभीर दुयेंसान आयले मरण. 83 वर्सां पिरायेचेर घेतलो निमणो स्वास. आता खबरो विस्तारान. लुकसाण भरपाई सयत प्रलंबीत प्रश्न सोडयात अशी मागणी करीत पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले शेतकार बिरेस्तारा रस्त्याचेर देवले. ह्या शेतकारांनी मिनाची येरादारी लेगीत आडयली. आमचे प्रश्न सुटावे जावचे म्हण फाटल्या सुमार 19 म्हयन्यांच्यान आमचो संघर्श सुरू आसा, मात आमकां न्याय मेळना अशें दुखणें शेतकारांनी मांडलें. मजगती मिनाचे येरादारीक आडमेळ केल्ल्यान ट्रकवाल्यांनी नाराजी उक्तायला. मिनाची येरादारी बंद जातकीच ट्रकवाल्याक आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा अशें ट्रक धनी संघटनेन म्हणलां. आम्ही जायती 19 महिने जाले आता यांचे कडेन खूबशे अशे डिस्कशन जाले, मिटिंगी जाल्यो, कलेक्टरा कडेन 26 मिटिंगी जाल्यो, पूण तेजेर आमकां कांयच असो निर्णय येवंक ना. फक्त आमी हांगा खाल्लो तो फक्त दूल खाल्लो. आतां आमी कितें केलें, आयज म्हटलें आमी कशें तरी करून म्हणलें आयज ट्रान्सपोर्ट म्हणलें बंद करतलो. आयज बंद केला पळय तो आनी केन्ना चालू जावचो ना अशें आमी डिसिजन एक घेतलेलें आहा. आनी हेज्या पलीकडे जर कितें आहा तेंच्यानी तर आमकां तेंच्यांनी सांगपाचें. सारमानस हांगासर गांवच्या शेतकारांनी आपल्यो ज्यो कूळ म्हणून जे लागले हांगासर ह्या जाग्यांचेर कूळ म्हणून जे रिकॉर्डार आसा गव्हर्मेंट रिकॉर्डार, ते सगळे कूळ हांगा जमलेले आसा. तांकां अशें दिसता खंय ना खंय तेचेर अन्याय जाता. गेले 19 म्हयने सरकार दरबारी तेंची एप्लिकेशनां वचत आसा. मामलेदारान सर्वे करून प्रूव्ह केलें, सर्वे केलो हय ही शेतां ह्या ग्रामस्थांचीच, ह्या लोकल्सांचीच. म्हणून जो डायलॉग चालू आसलो ताका खंय अंत येना. आयज फाल्यां करून जवळ जवळ 19 म्हयने हांगा काम चालू आसा. हांगा गांवचो भुरगो बेकार आसा. हांगा आमचो सारमानस वाडो आसा, जवळ जवळ हांगा 50 घरां आसात. तांकां फक्त धुल्लो आनी कांय ना. नॉयज पोल्युशन आनी डस्ट पोल्युशन म्हणजे हांगा लेडीज जमल्या तुमकां सांगतली. म्हणजे अशी परिस्थिती येयल्या की हांगासर 2 पेशंटूय हांगाच येवन बसल्या. 2 पेशंट जे हॉस्पिटलांनी डिस्चार्ज घेवन आयल्या पळय ते सुद्दां हांगाच येवन बसल्या. म्हणजे इतली परिस्थिती हांगा वायट आसा. खंय ना खंय एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाला. लोकांक न्याय दिवपाक सरकार अपयशी ठरला. आमी हांगा एका सायडीन म्हणटा की स्थानीक रोजगार मेळपा जाय म्हणून मायनी सुरू करपा जाय म्हणून आमचो मुख्यमंत्री सांगतालो. पूण हांगा ते स्थानीक भुरगे पळय कशे बेकार आसा ते. हांगा म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी गांवा भायलो आसा. हांगा जो लोडिंग पॉयंट चलयता हो गांवा भायलो कॉन्ट्रॅक्टर. आमचो एक डिमांड, ही शेतां आमच्या गांवच्या लोकांची. हांगा कॉन्ट्रॅक्टूय म्हाजो गांवचो लोकूच चलयतलो. हांगा कामांय आमच्या कामाचेर आमच्या गांवचो लोकूच वयतलो. भायलो हांगा आमी येवंक दिवचे ना. हे आमी परत परत मागताले. सरकार आयकपाक तयार ना, मॅनेजमेंट आयकपाक तयार ना. तुमी जर आयकपाक तयार ना जाल्यार आमचे शेतकरी आयकचे ना. आयच्यान हांगाच्यान काम बंद. आयज आमचो अचानक हांगासर ट्रान्सपोर्ट बंद केल्लो आसा. जे ह्या हांगासरल्या थळाव्या लोकांचो जो पब्लीक इश्यू आहा तेंच्यो थोड्योश्यो ग्रीवन्सीस आहा आनी ताका लागून तेंच्यांनी हांगासर ट्रान्सपोर्ट हो आडयल्लो आसा. आनी हो ट्रान्सपोर्ट आडयल्या उपरांत एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन आमचे हांगासर जवळ जवळ 200 सुमार ट्रक आसा. आनी जेन्ना आडयलो तेन्ना आमकां हांगासर परत परत हो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. जेन्ना आमी हे ट्रक जे उबे करता तेन्ना आमी जे आमी कितें लोन काडटा आनी कितें काडटा आनी आमकां बँकेचे हेजे तेजे
स्पेअर पार्ट्साचे आनी कसले हेचे आमकां इन्स्टॉलमेंट फारीक करचे पडटा आनी त्या माध्यमांतल्यान आमकां खुबशे लॉस जाता आनी हे लॉस जाल्ल्या कारणान आमी जे कितें आमचे पयशे घातलेले आसता ह्या बिजनसा खातीर ते आमकां त्रास जाता इफेक्ट जाता तेजो आनी ताका लागून आमी कंपनी कडेन आनी थळाव्या लोकां कडेन मागता की जे कितें इंटरनल इश्यूज आहा ते तेंच्यांनी मेळोन सॉल्व करचे आनी हो जो आमी जे ह्या माध्यमान म्हणजे ह्या बिजनसान जे आमी पयशे घालता कितें घालता तेजो आमकां एक बरो फुडें इफेक्ट मेळपाक जाय जेणे करून आमच्यो फॅमिलीज आहा ट्रकवाल्यांची आमचेर डिपेंडंट लोक आसा तेंचे उदरनिर्वाह सुरळीत जावपाक जाय. फाटली सुमार 2 वर्सां जाली 70चे डोंगर पेटिल्ले. आता राया वाठारात अशीच घडणूक मुखार आयला. राया व्हाईट हाऊस हॉला लागसर रातयां डोंगर पेटलो. राया उजो लागपाची ही चवथी घडणूक. लोक तण नितळ करपाक उजो घालतात, ताका लागून हो उजो लागपाच्यो घडणुको नेमान मुखार येतात अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. पळयात. एक्चुली ते केसे उजो जाता उजो बेस्तो कित्याकूच पेटना. उजो कोण ना कोण घालता ग्रास क्लियर करपाक. ग्रास जो आहा तो हें करपाक निवळ करपाक ते उजो घालता आनी एक पाट एक प्लेसीस घालता तो क्रीप जावन वयता रातचो. ते रातचे घालता आनी मागीर थिंग प्लेस आसना वयर वचपाक. सो तो वयर वचोच जाता. असो तो व्हायट हावजाक वयर बारे बाट म्हणटा पळय थिंगा तो व्हायट हावज ओपन एअर आहा थिंगा रायाक तूस पेटलेलो तो रातचो 23:02 आमकां कॉल आयिल्लो. सो इमिजिएटली थिंगा एक्चुली स्पेस ना. गाडी थिंगा वयर वचोंक जायना. दोंगरार आमची गाडी वचना. दोंगरार वचपाक थिंगा वे आसना. सो इतलो आतां सुकला तो ग्रास आनी तो पुराय पेट घेवन तो वयर पावलो. आख्खे तुमी पयला आसतले विडियो क्लिपान हिंगसान तो थिंगा पावलो. सो थिंगा आसतना आमच्या भुरग्यांक जितले सायडीन वचोन जितले आमी तें जाता ताळो घेवन फायर बिटर म्हणटा ते फायर बिटर घेवन तो जितले प्लेसीचे तेंचे उजो पालोवपाक जाता तितले रातचो तेणें उजो पालयला. ओके. आनी तो कितें जाता तेका कावंटर फायर घालूंक जाता. म्हळ्यार ते वयर वचोंक जायना. कावंटर फायर बी करता जाल्यार वयर वचोंक जायना. कावंटर मागीर ते सायडीन घालपाचो ते वदां कवर करपाक ह्या वदां मागीर तो मुखार वचना. तो तितले येवन तो कवर जाता. पूण ते रातचें जायना. ते दिसा काम करूंक जाता रातचें जायना. हो उजो एक्चुली घालता तो क्लियर करपाक करोड प्लेस हे झोपां बारीक हें जाल्लो ग्रास जाल्लो सगळो थिंगा वचोंक जायना म्हणून तो उजो घालता. एवरी टायम. दीस इज नॉट फर्स्ट टायम. एवरी टायम. आतां राया हे आमच्या दोंगरार कुत्तरी वयर कितले तो उजो घालता. पूण उजो बेश्टो पेटना सगळेपणान. पूण एक लोक बुरे जावन रातचे ते म्हाका तेजी कितली डिटेल ना थिंगा बसता. आगीर बसता जाल्यार ते सिगरेट मारता जाल्यार आनी प्रॉब्लेम दुसरी जावपाक शकता. तेका लागून पेटोवंक शकता. पूण सेपरेट अशें मारून ते भायर उडयना. तितले सेपरेट रोखडो उजो पेटना तो. सिरी आसता दॅट कूड बी ए कॉज. जाता उजो पेटता. बरें. आनी सायबा हे सेकंड टायम थंय जाली सेम इन्सिडेंट. सेकंड टायम तेच्या पयलीं आयल्यां जाल्लें हय. रायाक तें ओके. राया म्हळ्यार ते दोंगर कंटिन्युअस ते वजनसान आहा. ओके. सो तुगेले राया जो आमगे मिलिया तेच्या फाटल्यान आहा थिंगा फाटल्यान आहा तेका लागता. ओके. आतां तेका येवदान लागोंक ना. पयलीं हालीं ते सायडीन लागलेलो ते ब्लूम्स स्कूल आहा ते सायडीन. ओके. ओके. ते सायडीन तो क्लियर जालो. आतां येवदान परतून येतलो ते घालता ते सो दुसरी घडणूक ही दुसरी घडणूक तिसरी चवथी जाली. चवथी सेम प्लेसीचेर रायाचो हिंगा आमचे हे राय पडटा ते आमचे हे सॉफ्टवेअर काढून ते सायडीन दोन जाले दोंगरार ते घालताच. आतां क्लियर जाल्लो. आतां दिसता क्लियर दिसता दोंगर क्लियर. आनी थंय कितें सेम घातलेलोच सोम घालतात ते उजो क्लियर करपाक. हडफड्या बर्चबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणातले मुखेल दुबावीत लुत्रा भावांक जामीन अर्जावेली सुनावणी 13 जानेवारी मेरेन स्थगीत केल्या. याविषयी ॲडव्होकेट विष्णू जोशी हांणी माहिती दिली. मजगती या प्रकरणात मरण आयिल्ल्याच्या फॅमिलीन न्याया खातीर मागणी सुरूच दवरल्या. जो कि आज फायर इंसिडेंट अरपोरा पुलिस स्टेशन वाले में सौरव और गौरव लूथरा की दोनों की रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल हुई थी, जो कि उसमें ऑलरेडी 13 तारीख के लिए आर्ग्यूमेंट पे रखा है. आज जो कि आईओ ऑलरेडी हाई कोर्ट में व्यस्त थे तो वो नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण ये 13 तारीख के लिए मैटर आर्ग्यूमेंट के लिए रखा गया है, जिसमें ऑलरेडी इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे द्वारा फाइल की गई है. और सर वो 12 तारीख तक से क्या था वो रिटर्न देने को कहा है इवनिंग तक? नहीं, वो टेक्निकल प्रोसेस है, उससे कोई वो चीज़ नहीं है. 13 तारीख के आर्ग्यूमेंट के लिए जो कि अभी स्टेट का रिप्लाई आना बाकी है,
तो वो उसके लिए एक उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई जो 13 तारीख को आर्ग्यूमेंट होना है तो उससे पहले हमारे को उसका रिप्लाई मिल जाए, तो उस रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट थी। वो एक बेसिकली लीगल फॉर्मेटिंग है। यहाँ के गोवा स्टेट के जो LOP हैं उन्होंने ये एक बात उठाई है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो उठाना चाहते हैं तो इसका डिस्कशन होना चाहिए। जो एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, आगे कभी भी इसको दोबारा ना रिपीट हो, आगे के लिए फर्दर क्योर करने के लिए, जो कि गोवा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर पूरे देश से सैलानी आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई मुद्दा हाउस में उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उठना चाहिए और डेफिनेटली इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और ताकि आगे कोई भी ऐसे किसी भी क्लब में अगर कोई इलीगलिटीज हैं, कोई इरेगुलरिटीज हैं, तो उसको पकड़कर उसको ठीक करना चाहिए और उन सबको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए जो भी इस सब लोगों के पीछे जिम्मेदार है। देखिए, डेफिनेटली फैमिली के द्वारा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया गया था, ये एक बेसिकली फैमिली की कॉल है और इस पे बेटर है कि फैमिली जवाब दे, बट लेकिन जो उनका राइट है, जो भी एज पर लॉफुल बनता है, वो विक्टिम्स के पास राइट है अपने आप को करने के लिए। हम लोग उनकी आवाज कोर्ट में उठा रहे हैं और बाहर के फ्रंट पे जैसा भी उनको ठीक लगेगा वो हो सकता है वो लोग इसको भी यहाँ पर भी करें। क्योंकि बीइंग लीगल काउंसिल में कोर्ट के अंदर जो बेस्ट उनके लिए आवाज उठानी है वो हम लोग उठा रहे हैं। ऑलरेडी हमने इंटरवेंशन फाइल कर रखी है। कल वाले में भी जैसे आप लोगों को बताया एक बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई जिसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन अलाउ होगी कि नहीं होगी, इस बात के लिए 13 तारीख को ऑर्डर रिजर्व्ड है। हम इस बात से कल भी हैरान थे, आज भी हैरान है कि किस लिए आप विक्टिम के परिवार की आवाज को दबाना चाहते हैं। विक्टिम के द्वारा आपके केस के अंदर इंटरवेंशन फाइल की गई है तो आपको उसको अलाउ कर देना चाहिए, आपको नो ऑब्जेक्शन देना चाहिए। आप क्यों उस पर विक्टिम की आवाज को दबाना चाहते हैं? और डेफिनेटली 13 तारीख को ऑर्डर पे पेंडिंग है। जो भी उसका फैसला आएगा फिर उसके बाद हम लोग आगे डिसाइड करेंगे फर्दर लीगल रिकोर्स क्या करना है। हमें उम्मीद है कि हमारे फेवर में आएगा और हम लोग एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो इन्होंने मूव कर रखी है दोनों सौरव लूथरा, गौरव लूथरा ने, उस पर पूरी ताकत के साथ अपोज करेंगे और डेफिनेटली वो बेल एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट होगी और मापोसा पुलिस स्टेशन के ये लोग कस्टडी में दोबारा लाके अरेस्ट किए जाएंगे और फर्दर इस बात का जांच की जाएगी कि किसने, सौरव ने या गौरव ने या अजय ने, किसने वो फोर्स डॉक्यूमेंट बनाया था और वो अभी कहाँ पर है और उसकी रिकवरी भी मेरे को उम्मीद है कि जरूर डेफिनेटली होगी। अभी आज डेट है वो 13 की पोस्टपोन हुई है, इसमें अभी इंटरवेंशन के लिए हमने एप्लीकेशन डाली है, तो नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। आर्ग्यूमेंट के लिए हमें अथॉरिटी मिलती है नहीं मिलती है। मडगांव नगरपालिकेन सोपो कलेक्शनाचे कंत्राट कोयर एकठांय करपी कंत्राटदाराक दिला असो आरोप सावियो कुतिनोन केला। सोपो एकठांय करप आनी कोयर एकठांय करप ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली। ही दोनूय कामां एकाच कंत्राटदाराक दिवप हातूंतल्यान पालिकेच्या कामात घोळ दिसून येता। देखून सावियो हांणी हे विशीं पालिके कडल्यान स्पश्टीकरण मागला। हे विशीं चवकशी जावची अशीय मागणी केल्या। सोपो कॉन्ट्रॅक्टर सोपो पळय गार्बेजी भाशेन सोपोय बी एक बरो वेव्हार जाल्लो आहा आनी जे वेस्टेड इंट्रस्ट आहा पळय म्युनिसिपालिटी भितर ते कशे भाशेन आज फायर घेवपा जाय ते तांकां सामकें बरोबर खबर आहा। आतां ह्या फावटी जो गार्बेज कलेक्शन कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सोपो कॉन्ट्रॅक्टर सोपो कलेक्शनाक कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा। आतां हें जाल्ल्या भशेन गार्बेज कलेक्शन सोडून पयशे कलेक्शनाचे एक प्रमोशन जाल्ल्या भशेन आहा, पूण एक्चुअल फॅक्ट कितें आहा, ह्यो जो हें आसा एजन्सी आसा गार्बेज कलेक्शन कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा तो हो एक मुखवटो, एक्चुअल कलेक्शन करपी भलतेच आसतले, समजलें? फक्त ते टर्नओवर मेळपा खातीर कित्याक कंडिशन्स आसा, कंडिशन्स हे भाशेन घालतात म्युनिसिपालिटी, सो ते तिसरे मनशान येवपा जायना, समजलें? आनीक ते हाय टर्नओवर आसल्या कारणान तेमकां ऑलरेडी हाय टर्नओवर आसता, सो तितून तांकां तो हें जाता ओके। पूण हितून कितें जालें हे फावटी जो हायेस्ट बिडर आशिल्लो तांणी विड्रॉ केलें, सो विड्रॉ केलें म्हणटकीर तो सेकंड हायेस्ट आहा ताका दिलें। आतां कोण आतां हे दाखोवपाक सोदता कितें, फर्स्ट बिडर आहा तेणे अडेच लाखीत भरले डेपोजीट, ते तेगेले फॉरफीट जाता, पूण हेतून फायदो कोणा जालो ना। सांगपा म्हळ्यार जो डिफरन्स आसा फ्रॉम फर्स्ट बिडर टू सेकंड बिडर, अडेच लाखाचे परत आनी कितले 5 लाख मायजो डिफरन्स जाता, सो तो इफेक्टिवली तो फायदो जालो, समजलें? सो हे भाशेन ते म्युनिसिपालिटी लुटपाचें काम चालू आसा। दुसरें आमी हेंवूय सांगत येयल्लें आसा की जो सोपो कॉन्ट्रॅक्ट आसता हो पीक सीजन आसा, जानेवारी टू जून, समजलें? आनी ह्या म्हयन्यांनी मॅक्सिमम कलेक्शन जाता, समजलें? आनी अशें हें जाता एवरी टायम की ह्या म्हयन्यात कलेक्शन जालें, ऑर्डर दितात, डेपोजीट कितें आहा तें घेता, पूण एज म्हयने जेन्ना प्रोग्रेस जाता तेन्ना तो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो तेगे इन्स्टॉलमेंट भरपाचो बंद करता, समजलें? आनी जेन्ना जून म्हयनो पावता, पावसा दीस पावता, जेन्ना लीन सीजन पावता त्या टायमार तो म्हणटा आपणा कडेन जायना आनी तो विड्रॉ करता, सो फायनली डिफॉल्ट अमावंट उरता तसोच, समजलें? अशें करून प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर एक कॉन्ट्रॅक्टर करून आजच्या दिसा 60 ते 80 लाख
ऑलरेडी आउटस्टँडिंग आसा फ्रॉम वेरियस कॉन्ट्रॅक्टर समजला आनी एवरी इयर एक ऍड जाता सोप्याचेच कोणा मागीर रिबेट दिता ते कोणा मागीर वेवर दिता ते कारस्थान चालू आसा एट द कॉस्ट ऑफ पब्लीक एक्सपेन्सेस आनी जेन्ना म्युन्सिपालिटीक पयशे आसना त्या टायमार कोणाक हें करता ते टार्गेट जे लॉयल टॅक्सपेयर आसा जे कोण लिगली लायसन्स घेवन आसता जे कोण लिगली घराचे हाऊस टॅक्स फारीक करता तांचेरूच बर्डन येता हाय फीज हायक करता आनी हे सगळें चालू आसा इवन गेल्ले फावटी जो हॉटेलाक स्टाफ घेवन गेल्लो आज 2 वर्सां पयलीं 1 रुपया येवना फाल्यां कावन्सिलार टर्म काबार जातलो न्यू कावन्सिल येतले ते सांगतले की पयली कावन्सिलाचे हे म्हण कारस्थान सो हे भाशेन म्युन्सिपालिटीचे आनी पब्लीक एक्सचेकराक लॉसान घालता. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्यातोक वेंचणूक आयोगान नोटीस धाडल्या. नोटिसीत ताका वळख सिद्ध करपी पुरावे मागल्यात. आपूण 1989 वर्सा सावन मतदान करता. फाटली 26 वर्सां नौदलांत कामात आसतना लेगीत मतदानाचो हक्क बजायलो. एका खासदाराक असल्या गोष्टीक तोंड दिवचें पडटा जाल्यार कल्पना करात एका सामान्य मतदाराची कशी परिस्थिती जातली ती, अशें खासदार कॅप्टन विर्यातोन ट्वीट केला. ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ संवसाराक अंतरले. गंभीर दुयेंसाक लागून बुधवारा पुण्यात तांकां मरण आयलें. 83 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो स्वास घेतलो. पुण्यातल्या डॉक्टर शिरीष प्रयाग ह्या हॉस्पिटलांत तांचेर फाटल्या कांय दिसां सावन उपचार सुरू आशिल्ले. बुधवारा उपचारा वेळार तांकां मरण आयलें. पश्चिम घाट संवर्धन आनी थंयच्या जैवविविधतायेचें संरक्षण करपा खातीर माधव गाडगीळ हांणी व्हड योगदान दिल्लें. इंटरनेट म्हणल्यार आयच्या काळावयली गरज जाल्ली आसा. अशें आसून लेगीत पुराय मडगांवांत म्हालांत इंटरनेट केबल कातरून उडयले. फातोर्डेचो समाज कार्यकर्तो मिलाग्रेस फर्नांडीस हांणी ह्या गजालीचेर तिडक उक्तायला आनी इंटरनेटाच्या सुविधाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी संबंधिता कडेन केला. आतां काल कोण तरी एकलो ऑफिसर येयलो आनी सगळे मडगांवां जे इंटरनेट केबल आहाय आख्खे कातून उडयले. आतां इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम कितें जाल्लो आहा आमगेले आतां इस्कला भुरगीं आमगे सगलीं आतां कॉलेज वयताय तीं भुरगीं हांकां आतां प्रॉब्लम जाल्लो आहा नेट ना जावन. आतां नेट आसप म्हणजे सारकें इम्पॉर्टंट जाल्लें आहा. आतां सगळे आमगे जनरेशना आतां नेटाचेर चलता लायफ. कित्याक आतां कोण इस्कला भुरग्यांक तर शिकतलो जाल्यार नेट जाय. आतां कसलोय तर इन्फॉर्मेशन काडूंक जाय जाल्यार नेटांतल्यान सोन सोदूंक मेळटा भुरग्यांक. दुसरे म्हणटा ते आमचे एडवोकेट सगळे नेटाचेर सोन काम करताय. दुसरे आमगेले जुईज पुलीस मागीर कोण ऑनलायन आपणागेले बिझनेसूय करताय. हे सगळे आतां तर नेटाचेर तर हें जाता आनी हे नेट तर हें बंद करता जाल्यार हे मुखार मागीर सगळे हे नेट यूज करता तांकां हे प्रॉब्लम. कित्याक नेट म्हणलेलें आसप म्हणल्यार सारकें गरजेचें. कित्याक आनी आतां भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू आहा. इनफॅक्ट मुगेले चेडवाच्यो एग्जामी चालू आहा ते सांगताले रातभर नेट ना म्हणून. आतां ह्यो वायरींग करसोले हे भाशेन कातून उडोवप आनी भुरग्यांक नेट ना जावप हेजेर गोव्हर्मेंटान कितें तरी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. आनी आतां ते म्हणटाय कितें लायटी डिपार्टमेंट हें इलिगल आहा. तूं चोय आतां फूल आमगेले मडगांवां सगळे वयताय थिंगसोन कितू लायटी केबल लोकांगे भाटां झाडां बांदलो आहाय. कितू जाणांगे बिल्डिंगां बांदलो आहाय लायटी वायर हे इलिगल न्हू. सो लोकांनी कितें करपाचें मुगे भाटां कितें बांदलें गे म्हणटा वायर सोडपाचें. अरे गोव्हर्मेंटान आतां चोवपाक जाय नेट म्हणटा सारकें इम्पॉर्टंट भुरग्यांक. 16 जानेवारी 1967 ऐतिहासीक अस्मिताय दीस म्हूण मनयतात.
याच दिसा आमच्या गोंयाक वेगळी वळख मेळ्ळी. अंदू सरकारान सांठावो अस्मिताय दीस व्हडा उमेदीन राज्यभर मनोवचो अशी मागणी युथ अध्यक्ष प्रभव नायक हांणी केली. पळयात. अस्मिताय दीस गोंयच्या इतिहासाचो एक असो दीस ताच्या खातीर आमच्या गोंयाक एक सेपरेट आयडेंटिटी मेळ्ळी. कोंकणी आमची ऑफिशियल लँग्वेज जाली आनी आमच्या गोंयाक स्टेट्यूट मेळ्ळें. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की म्हजो पणजो नरशिंव नायक आनी म्हजो आजो बाबू नायक हांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयाक ओपिनियन पोल मेळपा खातीर खूब आशिल्लें. खरें म्हळ्यार जेन्ना आमी डायमंड जुबलीन भितर सरतात, सरकारान 16 जानेवारी 2026 स्टेट लेवलाचेर एक व्हडलो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक जाय आशिल्लो. पूण पयर आमी एक सर्क्युलर पळयलो. तो सर्क्युलर 5 डिसेंबर 2025 आसा आनी डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचो आसा. ह्या सर्क्युलरान तांच्यांनी सांगलां की डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान गोंयच्या सगळ्या स्कुलांनी इन्स्ट्रक्ट केलां की तांच्यांनी 16 जानेवारीक म्हळ्यार ओपिनियन पोल डे दिसा सगळ्या स्कुलांनी कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करचे म्हणून. म्हूण आमी जेन्ना हो सर्क्युलर वाचलो तेन्ना हातूंत आमकां 2 गोश्टी दिसून आयल्यो की हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक सरकाराचो अप्रोच सामको कॅज्युअल आसा आनी दे आर नॉट एट ऑल सिरियस म्हणून. आनी जे तांच्यांनी ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेशन एकाच डिपार्टमेंटाक रेस्ट्रिक्ट केलां हें पळोवन खूब वायट दिसता आनी इट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल. आमी 16 जानेवारी 2025 फाटल्या वर्सा सरकाराक अपील केल्लें की गोवा ओपिनियन पोल डे मोठ्या प्रमाणात स्टेट लेवल तांच्यांनी प्रत्येक वर्सा ऑर्गनायज करचो म्हणून. ताज्या मागीर फेब्रुवारीन बजेट सेशन आयलें तेन्ना आमकां दिशिल्लें की ह्या वर्साचो ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करपा खातीर ते बजेटरी प्रोविजन करतले म्हणून. पूण आतां ज्या तरेन हो सर्क्युलर आयला आनी जितलें हें आमी वाचलां तातूंत एक गोश्ट दिसून येता की सरकारान ह्या वर्सा ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करपा खातीर कसलेंच बजेटरी प्रोविजन करूना म्हणून. ह्या सरकाराक परत एकदां याद करून दिवपाक सोदता. फाटल्या वर्सा हांवें केल्लीच की आज जर ते मुख्यमंत्री जावपाक पावले, आमदार जावपाक पावले, मंत्री जावपाक पावले, खासदार जावपाक पावले, पंच, सरपंच, चेअरपर्सन, कावन्सिलर जावपाक पावले जाल्यार फक्त ह्या ओपिनियन पोल डे गोंयाक मेळो म्हणून जावपाक पावले. ना जाल्यार आज आमी एक महाराष्ट्राचे डिस्ट्रिक्ट जावन पडटा आशिल्ले. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, तशेंच तांच्या कॅबिनेट मिनिस्टरा कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता, खासदारा कडेन मागता, लोकसभा दोन्ही खासदारा कडेन मागता आनी राज्यसभा एमपी कडेनूय मागता की तांच्यांनी आतां हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा आनी सिरियसली हाजेर विचार करपाची गरज आसा. आपूण पोलीस अशें सांगून 18 दीस पयलीं दिवचले एके बायलेचें मंगळसूत्र चोरिल्लें. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अस्नोडा वाठारांत फिल्मी स्टायलीन सांपळो रचून महाराष्ट्रा सांगली वाठारांतल्या गुलाम शिराज आनी कर्नाटकांतल्या असादुल्ला अली खान ह्या दोनूय बोगस चोराक अटक केल्ले. ताचे कडली बोगस नंबर प्लेट आशिल्ली, मोटरसायकल तशेंच फेक वळखपत्रांत आनी हेर दुबावीत वस्तू जप्त केल्यात. ह्या दुबाविताचो वेगळ्या चोऱ्यांनी हात आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. पुलीस आसा अशें सांगून खासा करून बायलांक लुबाडपी दोगा दुबावीत तरणाट्यांक धरपाक दिवचल पुलिशेक येस आयला. गुलाम सिराज आनी असादुल्लाह अली खान अशी दिवचल पुलिशेन धरिल्ल्या तरणाट्यांची नांवां आसा. एकलो महाराष्ट्रांतल्या सांगली वाठारांतलो जाल्यार दुसरो कर्नाटकांतलो आशिल्ल्याचें कळटा. फाटल्या म्हयन्यांत दिवचलच्या बाजारा कडेन एके बायलेक पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून दोगा तरणाट्यांनी तिचे मंगळसूत्र फारावपाचो प्रकार घडिल्लो. ह्या प्रकरणात दोगूय धरिल्ले जे दुबावीत आसात तांचो हात आसा हे जवळपास स्पश्ट जाल्ले आसा. ताचे बगर वाळपय आनी हेर वाठारांत कांय अशाच प्रकारच्यो घडणुको घडिल्ल्यो आसात
तातूंत देखील तांचो हात आशिल्ल्याचो अदमास आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI श्रीधर कामत आनी तांचे वांगडा एक पुलीस कॉन्स्टेबल एके केसीचे चवकशी खातीर अस्नोडे वाठारांत गेल्लो. थंय पालीन जो रस्तो गेला त्या रस्त्याचेर एक दुबावीत अशी मोटरसायकल तांकां नदरेक पडली. ते मोटरसायकलीची नंबर प्लेट देखील दुबावीत म्हणजे तिचेर चिखल मारिल्लो आशिल्लो. ताका लागून ह्या पुलिसांचो दुबाव आनीक वाडलो आनी तांच्यांनी ते मोटरसायकलीचो पाठलाग करून फिल्मी स्टायलीन ह्या दोगूय दुबावीत तरणाट्यांक धरपाक येस मेळयले. हातूंत जो PSI श्रीधर कामत हांचे वांगडा आशिल्लो दयेश हो पुलीस मातसो जखमी जाल्लो आसा. ह्या दोगांयकूय जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तांची झडटी घेतली तेन्ना तांचे कडेन पिशव्यो, फेक आयडेंटिटी कार्ड तशेंच कवच्यो आनी हेर कांय वस्तू दुबावीत अश्यो वस्तू सांपडिल्ल्यो आसात. पुलीस सद्या हे दोगूय तरणाटे जे धरल्यात ते दिवचलच्या पुलीस बंदखणीत आसात. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकर, दिवचलची पुलीस उपअधीक्षक श्रीदेवी BV आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टायम खबरो हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक टीव्हीच्या 4थ्या वर्धापन दिसा निमतान आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव तशेंच चर्चिल ब्रदर्स FCची CEO वालंका आलेमांव आनी FIFA वुमन फुटबॉल डेव्हलपमेंट कमिटीचे वांगडी आनी फामिली कडल्यान गोमंतक टीव्हीक उर्बे बरी परबी. गोंयकारांच्या दरेका प्रश्नांचेर घालता उजवाड. कोणशाक घडपी घडणुकांचेर जाता सखोल चर्चा. राजकारण ते समाजकारणींच्या महत्वाच्या बातम्यांचो खजानो. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.